नमस्कार आदाब सत श्री अकाल येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी एका खाशेल्या कार्यावळीन आनी परत एक फावट घेवन येता अशेंच एक व्यक्ती आमच्या गोंयचे जाणी आमच्या गोंयचें नांव एका वेगळ्या उंचायेचेर व्हरून दवरलेलें आसा एक अशें एक्ट्रेस जाची फिल्मां आमी थिएटरांनी पळयतात जाची एक्टींग आमी नाटकांनी पळयतात जायती अवॉर्ड्स जांकां फावो जाल्ले आसा होम स्वीट होम ह्या फिल्मानूय तांचें काम आमी पळयलां दिगंत हालींच आमी जे प्रुडंटाचेर फिल्म फेस्टिवल आशिल्ले तातूंत दिगंत हे मुवी पळयले आनी जायते अशे मुवीज आसा थिएटर तेजी नाटकां आसा जी आमकां पळोवपाक मेळटा म्हाज्या बरोबर आसा आमचे गोंयचे आनी जाच्या बद्दल हांव खुबदां आमी उलयतात आनी खुबश्यो गजाली ह्यान पयलीं केल्या समिक्षा देसाय आमच्या बरोबर आसा समिक्षा बाय वेलकम टू द शो थँक्यू सचिन समिक्षा सगळ्यात पयलीं जो प्रश्न कॉमन आसा म्हाजो सगळ्यांक विचारता तो म्हळ्यार लॉकडावन जेन्नाच्यान सुरू जालें खूब जाणांनी खूब तरेच्यो गोश्टी केल्यो केक करूंक शिकले केक करून फेसबुकारूय घाले लोकांकूय दाखयले लोकांकूय रुची हाडल्यो रांदपाक शिकले म्युजीक शिकले तुवें नवीन कितें केलें तूं रांदपाचें उलयला म्हणून सांगता हांव हरशीं किचनांत वचपी मनीस न्ही हांवें केन्ना हांव किचनांत पांय दवरूंकय ना पूण हांव फर्स्ट टायम ह्या फावट लॉकडावनाच्या निमतान किचनांत गेलें वेगळे वेगळे डिशीज तयार केले आनी लकीली ते डिशीज बरे जाले अशें म्हाजे फॅमिली मेंबर्स सांगता हांवें फेसबुकार वा अशें सोशल मिडियाचेर घालूंक ना फोटोज पूण हय फ्रेंड्सांक मुद्दाम दाखयले सो दॅट मातशें तांचे कडच्यान कितें एप्रिसिएशन मेळो म्हणून क्या बात है बट फॅमिलीन टेस्ट केले खरेंच बरें आशिल्ले हय फॅमिलीन टेस्ट केले आनी तांकां आवडले आनी दुसरे दीस बरे आसुल्ली सो आय शूड से सारकेंच आसा म्हणून बरोबर म्हाका सांग समीक्षा आय लास्ट सम क्वेश्चन अबाउट युअर लायफ म्हळ्यार तुवें कशी कितें एक्टींग हे एज अ करियर म्हणून घेवपाक आनी थिएटर सुरू कशें कितें केलें तुवें एक्टींग हे म्हाजे पयलींच्यान म्हाजे कडेन आय मीन इंट्रस्टच नासलो पयलीं म्हणल्यार आनी अशें आवड नाशिल्ल्या कारणान खंय वचपूय जायनासलें पळोवपाक बी बट स्कूल ऑफ ड्रामान जेन्ना म्हाका पप्पान घातलें एडमिशन घेतलें थंयच्यान म्हाजी एक्टींग जर्नी सुरू जाली सो मागीर एक वर्स फोर्सिबली म्हणटा तशें हांवें एक म्हयनो म्हण फोर्सिबली केला मागीर मागीर संवय जावपाक लागली की म्हाका खबर आसलें म्हाका थंयच रावपाचें आसा एक वर्स सो हळू हळू नाटकांनी काम करून करून आवड निर्माण जाली आनी आतां हांव तातूंतच आसा सो ह्यो सगळ्यो करता आसतना फॅमिलीचो सपोर्ट म्हाका दिसता तुका खूब बरो आशिल्लो खूब खूब म्हणून तर म्हाका नाटक म्हणटकीर फक्त थिएटरा पुरतेच उरना बिकॉज आमी कमर्शियल शोज सुद्दां हांवें खूब केलात सो कमर्शियल शोज म्हणटकीर आमकां रातभर लेट जातालो केन्ना हांव 5 पावतालें 6 पावतालें ह्या दरम्यान म्हाका म्हाजे फॅमिलीन खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी त्या खातीरच म्हाका हें करपाक मेळ्ळें आनी हांव फुडें सरलें बरोबर थिएटर केलें ताच्या नंतर तूं फिल्मानूय आयलें आनी तुजें सगळ्यात पयलें फिल्म खंयचें आशिल्लें समीक्षा म्हाजें पयलें फिल्म जे पयरूच तुमी स्क्रीन केलें प्रुडंटाचेर दिगंत पयलें फिल्म हय हय आनी हांव ज्ञानेश सरान म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली सो फिल्मा बद्दल जाणून घेतला हांवें म्हळ्यार हाव टू फेस अ कॅमेरा आनी ताजे बद्दल आयडिया सगळी म्हाका ज्ञानेश सरा कडच्यानच मेळ्ळा आनी ताजे नंतर मागीर हांव वेगवेगळे डायरेक्टरा बरोबर वेगळे वेगळे फिल्मांनी काम केलां बरोबर बट पयल्याच फावट जेन्ना फिल्मान तुवें एक पांय दवरलो लोकां फुड्यान स्क्रिनीचेर आयले कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचो आनी तुज्या फॅमिलीचो कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो फॅमिली वॉज व्हेरी हॅप्पी कारण येदे व्हडले स्क्रिनीर आपल्या मनशाक पळयतकीर एक गर्वाचीच गजाल आसता पयलीं म्हणल्यार आनीक रदर दॅन फॅमिली माय फ्रेंड्स जे कोणी ऑडियन्स जे कोणी फिल्म पळयला पळय तांकां आवडलो परफॉर्मन्स आवडलो बट म्हाका समज तूं विचारता आतां हांवें जेन्ना प्रुडंटाचेर पळयलां तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आनी खूब कितें करपाक जातालें सो आतां मागीर अशें दिसता आनी पळोवचें ना हांव परत तुका कळून येता तुजें तूं कितें करता आनी कितें केलां तें बरोबर बरोबर बट खरेंच खूब लोकांक काम आवडलें लोकांनी तुका फोनूय करून सांगलां आसतलें ताच्या नंतर एनिमी तुजें फिल्म दाखयलें एंड एनिमी तर भरपूर बरो रिस्पॉन्स आसलो कारण अजून म्हाका खूब जाणां विचारता परत केन्ना लागतलें एनिमी प्रुडंटाचेर वा आमकां आनी कशें पळोवपाक मेळटा हें खूब जाणांनी विचारलें जांच्यांनी मिस केला पळय एनिमी तांच्यांनी बट समीक्षा हो एक कल्चरच कसो दिसता म्हाका एकदां की लोकांक टीव्हीचेर पळोवपाक जाय लोकांक आवड आसा कोंकणी फिल्म पळोवपाची पूण थिएटरान वचोन पळोवपाक खूब कमी लोक येता तुका दिसना अशें
संवयच ना अशी दिसता म्हाका कोंकणी फिल्म. आतां हांव ह्या फिल्डान आसा म्हणून म्हणटा, आसा म्हणून म्हाका दिसता की लोकांनी वचचें म्हणून. समज एक नॉर्मल मनीस असले जाल्यार हांव मुद्दम वचून म्हाका दिसता कोंकणी मुवी पळोवपाक वचचें नासलें, जो पर्यंत म्हाजो कोण तरी मनीस ना. आणि मागीर आमकां आतां सामकी संवय जाला की पासीस दियात, आनी ही संवय आमकां पयलींच्यान आसा, ती चालूच उरला. सो जो पर्यंत कोण पास दिना तो पर्यंत तिकेट घेवन कोण फिल्म पळोवपाक वचना. सो अशें प्रुडंटाचेर बी जे लागता पळय, एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार जे कोणी पळोवंक ना पळय तांकां पळोवपाक मेळटा. इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, जे सगळ्यांनी करपाक खरें जाय. बट मागीर अशें दुसरी बाजू आसा ताका, कारण मागीर अशे फिल्म्स जातले जाल्यार मागीर आनी थिएटरांनी दाखोवनय अर्थ ना, की सगळीच मागीर अशें पळोवपाक रावतली. आणि एक फिल्म करपाक कितलो पयसो लागता, कितली मेहनत लागता, ही अजून पर्यंत सादारण मनशाकूय खबर आसचेना. एक गोष्ट समीक्षा आणि म्हाज्या वाटेंतल्यान म्हाका क्लियर करपाक सोदता की जेन्ना केन्ना फिल्म रिलीज जाता किंवा फिल्म थिएटरान येता, पासीस प्लीज मागोव नाकात. म्हाजे कडेन हांव म्हाज्या फॅमिलीकूच पासीस दिना. फॅमिली मेंबर्सांक सुद्दां हांव कितें करता, मागीर पासीस म्हणून हांव तिकेट काडटा आनी मागीर दिता. सो दॅट कोणाकूच अशें एक्झाम्पल आमी सुद्दां दिवपाक जायना की पासीस मेळटा अशें. सगळ्यांनी आपूण जावन पयशे दिवन तिकेट्स घेवप. बरोबर. म्हाज्या फॅमिलीक तर संवय जाला. बरोबर. समीक्षा, एक काळ आशिल्लो जेन्ना फर्स्ट फिल्म जे 1915 जे पयले फिल्म रिलीज जाले, तेच्या नंतर थोडी फिल्मां एक थोडो गॅपा नंतर, एक 4 वर्सां नंतर, 5 वर्सां नंतर अशी येताली मदीं मदीं, आनी मागीर एक बार गॅपसो पडलो. आनी 2004 मागीर अलिशा हे फिल्म आयलें, जाका नॅशनल एवॉर्डूय मेळ्ळो, आनी तेच्या नंतर थोडी फिल्मां येत रावली. आयज अशें आसा की वर्साक एक 6 ते 7 मुवीज कोंकणी गोंयच्यो मुवीज येता. आनी तातूंत आतां एक नवीन हें आसा की न्यू जनरेशन एंटर जाल्लें आसा. यंग डिरेक्टर्स आसा, नवीन एक्टर्स आसा, नवीन क्रू आसा, नवीन टॅक्निशियन आसा. ह्या वेळार आमची इंडस्ट्री, गोंयची फिल्म इंडस्ट्री कशी कितें पळयता तूं? म्हाका दिसता हांव जेन्ना दिगंत करपाक लागलें तेन्ना म्हाका खबर नासलें की कोंकणी इंडस्ट्री ही अशी जातली वा अशे इतले फिल्म्स येवपाक लागतले, खरीच आयडिया नासली. म्हाका दिसलें हें अशेंच आमी नाटक करता तशें अशें कितें तरी चलतलें आनी सोंपतलें केन्ना तरी. पूण ताजे नंतर पळय जो एक फिल्मां येवपाक लागली, नवे नवे आर्टिस्ट येवपाक लागले, ते ऑडिशन्स एक अशें जाल्यार जे बॉलिवूडान पळय जे जाता, लायक तो एक स्टायल आसा पळय ती खंय तरी आतां हळू कोंकणीन येवपाक लागल्या. जस्ट दॅट आतां सगळेच बरी स्क्रिप्ट मेळटाय अशी ना, बट म्हाका दिसता समज स्क्रिप्टीन कितें तरी काम जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी मराठी आनी जे दुसरे पळय इंडस्ट्रीज आसा ताजे कडेन पावपाक आमकां टायम लागचो ना. बिकॉज आमचे आतां इतले आर्टिस्ट आनी इतले टेक्निशियन सगळे इतले आमकां बरे आसा आमचे कडेन गोंयान. सो आमकां स्क्रिप्ट आनी अशें डायरेक्शन बी सगळे व्यवस्थित आनी आमी सिरियसली घेवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन डू इट. इवन कोंकणी इंडस्ट्री म्हणून एक लोक वळखोवपाकय लागतले. बरोबर. एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो किंवा एक विचार आशिल्लो लोकांचो काय ते पयलीं, आनी हो कितपत खरो आजून पर्यंत ते एक मोठो प्रश्न आसा की फिल्मान जर कितें करियर करपाक जाय, एक्टींग फिल्डान तुका बरें करपाक जाय, जाल्यार तुका मुंबय वयचें पडटलें. सो हो आजुनूय आसा काय, आनी जर तो ब्रेक करपाक जाय जाल्यार गोंयान कितें गरजेचें आसा? म्हणजे एक एक्टींग स्कूल, कितें टॅक्निकल स्कूल, ओवरऑल फिल्म स्कूल येवप गरजेचें आसा काय कितें दिसता तुका? इट इज ऑल अपॉन एक्सपिरियन्स. पहिली गजाल म्हणल्यार आतां टेक्निकल आय कांट टॉक. आतां तूं म्हाका फक्त एक्टिंगाचें विचारता, हांव खंयच शिकूंक ना. म्हाका ज्ञानेश सरान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, हांव एक फिल्म केलें, मागीर हळूहळू आतां हांव एक थिएटर आर्टिस्ट. थिएटरान म्हाका खूब हेल्प केला. आमी थिएटर आर्टिस्ट जाल्ले कारणान आमकां ती संवय आसा हाव टू परफॉर्म, कशें कितेंय जावं. पण कॅमेराची एक वेगळी हें आसता. सो ते हांव शिकूंक ना. इट इज जस्ट एक्टिंग. म्हाका एक्ट केला हांवें, बट शिकले जाल्यार आनी कितें तरी बरें पळोवपाक ऑब्वियसली आमकां नवें कितें तरी पळोवपाक मेळटलें, म्हळ्यार कोणी शिकून करता जाल्यार. बट आय डोंट थिंक सो. आनी मुंबय म्हाका दिसता आतां म्हाका खूब जाणां विचारता तूं मुंबय कित्याक वचना, मुंबय कित्याक वचना. पूण म्हाका दिसता आमी गोंयान इतलें बरें काम करतात, सो मुंबयच्या लोकांनी हांगा येवन आमकां विचारपाचें तूं आमचे बरोबर काम करतलें. एक्झॅक्टली. ही म्हाजी अपेक्षा आसा एक्चुअली. बरोबर. ही गजाल तितपत म्हणजे सारकी आसूं शकता, कित्याक जायतीं फिल्मां, बॉलिवूड फिल्मां, सावथ इंडियन फिल्मां ही गोंयान शूट जाता.
गोंयान शूट जाता आसतना सगळो क्रू जो आसा तो बॉम्बेच्यान कित्याक हाडचो पडटा? आमच्या गोंयान इतलो टॅलंट आसा आनी हांगासर मेळपाक शकता, फक्त एक्सप्लोर करपाचे जो टायम आसा तो फक्त जाय ह्याच्या बोवळान. आणि हांवें आतां प्रुडंटाचेर हांवें अशें जशें फिल्म पयर हांवें दिशा पळयल्लें, सो इट वॉज सच अ ब्युटिफूल फिल्म. म्हाका दिसता आतां आमी अशें समज प्रयत्न सगळ्यांनीच समज सिरियसली घेवन समज केले विथ सच ब्युटिफूल टॉपिक्स कॉन्सेप्ट, म्हाका दिसता आनी मुंबयचे अशें कोणी पळयलें जाल्यार गोवन आर्टिस्टांक खरोच ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक शकता, एक चान्स मेळपाक शकता. पूण आमी गोंया पुरतीच उरला आनी आमी फिल्मां करता गोंयानच दाखयता जाल्यार सोंपलें. आमी फुडलें चिंतपाकच वचना. सारकें सारकें. समीक्षा, आनी एक हातूर गजाल आसा. हांव मिनाक्षी मॅडमी कडेन उलयतलो आनी तांणी एक गजाल सांगली की तांच्या टायमार आनी मागीरचे जनरेशन आयले ते सुद्दां सिरियस आशिल्ले आनी आयज काल जे आसा ते खूब फास्ट सक्सेसा कडेन वळटा. आतां तुवें जेन्ना एक्टींग क्लासीस घेतल्यो, सुरवात केली, तुकाय खबर आसतलें की रातभर कशी रिहर्सल करची पडटाली, देन ताजेर तयारी कितली करची पडटाली. एक फिल्म करतले जाल्यार त्याच्या फाटल्यान कितली मेहनत आसता. बट आयज काल जे खुबशे अशे एक्टर्स म्हणपाक सोदता हांव तांकां, कारण येतात आनी डायरेक्ट फिल्मांनी काम करपाक सोदता. तूं ह्या जनरेशना कडेन पळयतना कशें कितें पळयता? म्हाका दिसता ह्या जनरेशनान एक सारकी याद दवरपाक जाय की सक्सेस मेळटले म्हणून ह्या फिल्डान समज तुमी येवपाक सोदता जाल्यार तुमी न आयिल्ले सुद्दां खूब बरें. म्हाका म्हळ्यार अशें म्हाका दिसता. बिकॉज आमी सुद्दां ह्या फिल्डान जेन्ना आयिल्ली, हांवें तर चिंतूकच नासलें हांव इतले फुडें पावतलें, हें काम करतलें म्हण, थिएटर आनी फिल्म्स करतलें म्हण. सक्सेस ही वेगळीच गजाल. म्हाज्या बाबतीन तर सक्सेस हांवें चिंतूकच ना. बट इट इज जस्ट एक्सपिरियन्स. आतां म्हाका अशें दिसता की म्हाजें काम म्हाका आवडटा, म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय म्हणून हांव करतां. म्हाका आवडलें जाल्यार तुका लोक खंय तरी तुका सांगतले तुजो कसो जाला परफॉर्मन्स, कितें जाला. चुको हे सगळ्याच कडेन जाता, पूण सक्सेस हे पळोवपाचेंच ना. तुजें काम कितलें बरें जाता आनी तूं त्या कामाक आनी कितलें म्हळ्यार तूं कशे तरेन करता, कितलें वेगळेपण हाडटा त्या कामाक, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी अशें समज तूं चिंतलें आनी काम केलें जाल्यार सक्सेस हो मेळप म्हाका दिसता इजिली जातलें. बट ते चिंतून समज तूं ह्या फिल्डान येवपाक सोदता की हांव नाटक करतलो बिकॉज आपल्याक कोण तरी 4 लोक वळखतले, वा फिल्म करतलो बिकॉज आपूण ह्या व्हडल्या स्क्रिनीर दिसतलें आनी मागीर फेमस जातलें, जाल्यार अशें करून कामां जावचीच ना. आनी आयज काल तर खूब फास्ट मिडियम आसा की टिकटॉकाचेर व्हिडिओ केल्या उपरांत खूब बेगीन फेमस जाता अशें दिसता. एंड तेच आमकां दिश्टी पडटा. थोडी म्हाका टिकटॉक एक्चुअली खूब आवडटा. म्हळ्यार जशें आमचे सोबिता करता, विच इज रियली गुड. शी इज डुईंग इट रियली वेल. एक्झॅक्टली. हय, अशें समज कितें करता, नॉट द अदर थिंग्स वॉट वी सी ऑन सोशल मिडिया, बट अशी समज यंगस्टर्स येता पळय जी बरें कितें तरी काम करता, इट इज रियली नॉट बॅड, सॉरी. बिकॉज तरेन आमी लोकां मेरेन पावता न्ही, अँड शी थिंक्स दॅट दिस इज द वे, वाय नॉट. बरोबर. आणि जे आतां आयज काल एंटर जाल्ले जे एक्टर्स आसा तातूंत सोबिताचें तुवें नांव घेतलें. शी इज रियली हार्ड वर्किंग आनी खूब काम करता आपल्या रोलाचेर. आमी पयलीं जेन्ना आमी ह्या फिल्डान आसली तेन्ना म्हणटाले आमचे कडेन लेडी एक्ट्रेसीसच ना. बिकॉज कोण ऑडिशनाक वचनासलो, कोण ट्रायच करपाक वचनासले. दीज आर दीस यंगस्टर्स आर देर जी आपूण जावन फुडें सरता, आपूण जावन कितें तरी करता, विच इज रियली गुड. आनी आपले तरेन ती ऑडियन्सा कडेन वता. बरोबर. समीक्षा, तुका एवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा. 19 डिसेंबर यशोदामिनी, इफ आय एम नॉट रॉंग. हय, आनी युवा सृजन पुरस्कार गोंयचे सुद्दां आसा. कशें फील जालें तुका तेन्ना ह्यो सगळे एवॉर्ड्स तुज्या घरा कडेन येता, तुजे कडेन पावता, कशें दिसलें? खरीच एक व्हडली गजाल. आपल्या कामा खातीर कितें तरी अशें तुका कोण तरी मान दिता, ही खरीच व्हडली गजाल. आनीक तांच्यांनी आय डोंट नो, म्हाका हे अवॉर्ड्स आनी हे म्हाका खरेंच एक विचित्र दिसता. म्हाका ते कित्याक म्हाका दिसता म्हाजें हांवें कामूच सारकें केल्या पुरो, अवॉर्ड्स बी मागीर, बिकॉज आमकां आतां अजून खूब काम करपाचें आसा. बट मेळटालें हांव आय एम रियली थँकफूल. आनी हे अवॉर्ड्स मेळटकीर म्हाका अशें दिसता की हांवें आनी बरें काम करपाक जाय. दिस इज वॉट आय थिंक. बिकॉज बेश्टे अवॉर्ड्स घेतले म्हणून जायना, तूं आनी कितलें बरें काम करता आनी लोकांनी हरशींच म्हणपाक जाय हांव खरेंच ताका दिला अवॉर्ड दिला तो म्हळ्यार बरें केलें, बिकॉज अशें जावपाक जाय. अशें जावपाक ना कित्याक ताका बेश्टो अवॉर्ड दिलो. सो आय फील दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण आनी बरें काम करून दाखोवपाचें, हे जे अवॉर्ड्स मेळटात ते.
बरोबर. सध्या नवीन कितें प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे जावपाचो बेगीन सुरू बीन? अजून तरी काय ना, बट जे केल्ले आसा तेच रिलीज जावपाचे रिलीज आमी जावपाचे. वाट पळयता. सो लेट्स सी. कितें येवपाचें आहा न्यू आमच्या खातीर? न्यू हांव अजून सांगना सांगपाक म्हणपूय अलाउड सारकी ना अजून. अलाव म्हाका खबर ना बिकॉज यू नेवर नो ती केन्ना दे कम आउट विथ देअर फिल्म्स. फिल्म्स बरोबर. बट आसा रिलीज जावपाचे आसा. लेट्स बेगीनच सी होप बेस्ट. बेगीनच नवीन कितें पळोवपाक मेळटलें. समीक्षा काय म्हाजे कडेन वर्ड्स आसा, काय एक आतां फनी पार्टा कडेन वळटा हांव. काय वर्ड्स आसा म्हाजे कडेन. ते आयकल्या उपरांत तुका सगळ्यान पयलीं कितें स्ट्रायक जाता, कितें दिसता तें म्हाका सांग. म्हणजे एक एक रॅपीड फायर आसतलो. जस्ट फक्त म्हाका सांग तुका कितें सुचता तें. ओके, आय स्टार्ट फ्रॉम वर्ल्ड, हे जग. ब्युटिफुल. ओके ओके. सुंदर. समुद्र. शांत. काम. क्या बात आहे. ओके. एक्टिंग. लव. ओके. मागीर पब्लीक टॉयलेट. ओके, एक्सप्रेशन पुरो. ओके. राजकारण, पॉलिटिक्स. आय एम नॉट इंटू इट. ओके. बँक. बँक. हय. वेटिंग. वेट. आय थॉट टू बँक बॅलन्स बीन खूप म्हणून सांगतले दिसता. वेटिंग. ओके. फ्रीडम. फ्रीडम विच आय लव. ओके. गोय. गोय. गोंय. हय. गोंय हय. सुंदर आमचे वजे ओके. आमचे गोंयकार. बरे मनीस. ओके. गोंयकारपण. अरे रे गोंयकार पण एकच आली सगळे एकच ते. सगळे एकूच. ओके ओके, हे जाले रॅपीड फायर. काय क्वेश्चन्स आसा म्हाजे कडेन, ते आन्सर कर. म्हाका सांग, तूं केन्ना स्कुलान आसतना चिटींग बीन केला एग्जामीच्या वेळार बीन? चिटिंग विचारप अशें विचारला. बट अश्यो चिटयो बीन केन्ना व्हरून कॉपी करूंक ना? ना ना नाका. यू गुड इन स्टडीज इन स्कूल? नो 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 आय एम व्हेरी बॅड इन स्टडीज. आय एम रियली व्हेरी बॅड. हांव कशें शिकला ते म्हाका आनी म्हाज्या पेरंट्सांक खबर आसा. सो डोंट टॉक अबाउट इट. ओके, बट चिटींग केन्ना करूंक ना. बट फुडल्याक विचारला बाबा कितें आन्सर ताचो बीन हय काय? हय ऑफकोर्स. आनी अशें केन्ना टिचरीन धरला बीन तुका? विचारतना बी हय. ते आसता. मागीर तुका म्हणजे तेन्ना तुवें एक्टिंग केली काय डायरेक्ट सोडलें तुका? ना ना एक्टिंग करूंक ना. तेन्ना ते एक्टिंगाचे बी तशे पिशे नासले. ते हा. नंतर जाला. ओके ओके. नेक्स्ट, केन्ना आतां कॉलेजीक बीन आसतना क्लासीस बीन बंक केल्या? विचारनाका. बिकॉज कॉलेज आणि माझे एक्टिंग तेन्नाच स्टार्ट जाला. ते जर्नी टुगेदर म्हणटा तशी सुरू जाला. आणि लकीली म्हाका बरे टिचर्स मेळ्यो. इवन माय ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हाका टिचर्स इतल्यो बऱ्यो मेळ्यो की दे हेल्प मी. ती म्हाका घराक आय विल टेक नेम्स. अंजू मिस, संपदा ही सगळी, संपदा मॅडम ही सगळी डेम्पे कॉलेजीन. तशेंच माधवी सरदेसाई ही म्हाका युनिव्हर्सिटीन. अंजनी म्हाका खूप हेल्प केला विथ नोट्स एव्हरीथिंग. आय हॅव डन थिएटर प्लस स्टडीज. कशी केला ती तांकां खबर आसा. पूण केल्या. केन्ना अशें जालां जेन्ना तूं स्टेजीर किंवा गांवांत जेन्ना नाटक करता न्ही, एकदां लेट जाला आनी तुका केन्ना सोंपता काय शिवना, आपल्याक भूक लागल्या बीन अशें कितें जालां? सोंपताकाय जाल्या. बिकॉज आमी स्टार्ट केलाच 3:00 आनी आतां केन्ना सोंपतले आनी केन्ना घरा पावतले अशें जाल्लें आमकां की एकदाचें सोंपया हें नाटक आनी चला घरा अशें जाला. बिकॉज आमी खूब बेगीन गेली थंय, बेगीन पावली आनी मागीर तें नाटकच सुरू जालें 3:00. मागीर अशें जातकीच मागीर केन्ना एक ते परफॉर्म करून घरा पावता काय जाता. पण खुबशे फावटी अशें जाता की एक टायम दिता 9:00 आनी शो सुरू जाता 1:00 2:00 बीन. इट इज ऑलवेज एक्चुअली. तुका लकीली कमी अशे जागे मेळटा ज्या कडेन तुमकां 9:00 शो म्हणून सांगता आनी सारके 9:00 सुरू जाता. बट चडशे कडेन म्हळ्यार जात्रेक बी शो जे आसता आनी तांची चूक ना. बिकॉज इट डिपेंड्स. सगळे जाता म्हणसर जाताच लेट. बट बरोबर. समीक्षा, जर तूं एक्टिंग फिल्डान नाशिल्लें जाल्यार तुजें खंयचें प्रोफेशन आसतलें आसलें? टीचर. आय लव टिचींग. बिकॉज म्हाका अशें दिसता की हांव भुरग्यां कडेन म्हाजें बरें जमता. आय एम व्हेरी गूड टू किड्स अशें म्हाका दिसता. आनी टिचींग हें हांव खूब बरे भशेन करतलें. म्हळ्यार भुरग्यांक जाय तशें. हांव बरी टिचर जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता.
बरोबर. समीक्षा, खूप 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 बऱ्यो गजाली जाल्यो तुजे कडेन आनी फ्रँक आन्सर्स तर खूब बऱ्यो आमकां आयकपाक मेळ्ळे. सो ह्या लॉकडावनान तुका कितें दिसता की एक वेगळे चेंजीस आमच्या नेचरान जाल्लेले आसा, खुबशे गोश्टी आमी आपणावपाक लागल्या, कितें दिसता तुका? घरातल्यान समज हांव सुरू करत लॉकडावना बाबतींत आमी इतलो टायम आमच्या फॅमिली केन्नाच दिवंक ना, हांवें तरी दिवंकूच ना, बिकॉज वी आर ऑलवेज आउटसायड. कामाचे निमतान कशे फ्रेंड्सा बरोबर खंय तरी आमी घरा कडेन टायमच दिवपाक पावनासली. सो घरा कडच्यान सुरवात केली जाल्यार आमी फॅमिली कडेन भरपूर अटॅच जाली, बिकॉज आमी जे जायत नासल्यो त्यो गजाली घरांतल्यान जावपाक लागल्यो. मागीर ऑफकोर्स म्हाका दिसता दीस इज द फर्स्ट टायम, खूब जाणां कडेन जालां आसतलें, हांव म्हज्या फ्रेंड्सांक अजून मेळूंक ना, बिकॉज आज म्हाका दिसता फर्स्ट डे, लॉकडावन अजून सोंपूंक ना, बट वचपाक मेळटा तरी भायर. हांव अजून भायर सरूंक ना, काल मातशें एक सरलें, काल इट वॉज द फर्स्ट टायम हांव भायर सरलां, रादर दॅन दीस ग्रोसरी शॉपिंग बी जाल्यार. ओके. अदरवायज म्हाका दिसता आमी बरे शिकपाची गजाल घरा कडेन फॅमिलीक टायम दिवप. ओके. आनीक दुसरी गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा, आमी न्यूजाचेर हाचेर सगळ्याक पळयता कशें सगळें नेचर सगळें कशें क्लीन जालां. इवन वी सी रिवर्स, आनी मागीर जनावरां, थोडे कडेन जनावरां रस्त्यार येवपाक लागल्या. ह्यो गजाल्यो बरोबर. ज्यो खंयच जायनासल्यो, ह्यो सगळ्यो वेगळ्यो गजाली पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता खूब जाणां बरें कितें तरी शिकला, लायक हाव टू ट्रीट नेचर. सारकें. जे करता त्यो आमकां आतां जाणवता आनी आमी कितें तरी नवें शिकल्या. सारकें. म्हाका दिसता ह्या लॉकडावनान आमी नव्यो गोश्टी शिकले, प्लस जे न्युक्लियर फॅमिली आसता पळय तांच्या खातीर एक बोध आसतली की जॉयंट फॅमिली आसप कितलें गरजेचें तें. आनी जेन्ना फॅमिलीन आमी सुद्दां जेन्ना फॅमिलीन रावतात तेन्ना कितपत गरजेचें आसता एकामेकाचो सहवास, ते ह्या लॉकडावनान म्हाका दिसता खुबशे लोक शिकले. जे घरा कडेन एक एकदां खुबशीं नातीं मातशी पयस जाल्ली आसली ती परत जुळून येतना दिश्टी पडटाली आमकां. समीक्षा, थँक्यू व्हेरी मच. तूं वेळ काडलो. म्हाका दिसता ह्या इंटरव्यू खातीर आमी खूब वेळ फाटी फुडें जालो आमचो. सॉरी ना ना, हांवूय सॉरी म्हणपाक सोदता. बट लकीली आता जाऊन पडले. म्हाका थँक्यू व्हेरी मच समीक्षा. आनी रोखडीच तुजी मुवी आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय. परत एकदां लोकांक सांगता की पासेस मागूं नाकात आनी गोंयच्या आर्टिस्टांक सपोर्ट करतले जाल्यार मुजरत फिल्मां पळोवपाक वचात. तुमकां नक्की आवडटलें. आनी एकदां जर तुमकां रूच लागली जाल्यार तुमी नाटकूय एक आमकां ऑडियन्स कमी मेळटा नाटकाक. नाटकूय पळोवपाक वचत फिल्मां बरोबर. ऑडियन्स कमी मेळटा कारण दोनांक बीन जाता नाटक जाल्यार ऑडियन्स कमी मेळटा आसतलो ना कदाचित. ना ना, आमची नाटक इवन कॉम्पिटिशन नाटकाक आमी जेन्ना 7 सुरू करता बरोबर. ऑडियन्स कमी आसता. हे एक लक्षांत दवरात. म्हाका दिसता कॉम्पिटिशनाक जेन्ना करता अ गट ब गट जेन्ना कला अकॅडमीची जी सर्त जाता तातूंत मुजरत येयात, कारण तुमकां सगळ्यांत बेस्ट नाटकां गोंयची थंयसर पळोवपाक मेळटा. जे नाट्यप्रेमी आसा आनी जेंकां आपल्या भुरग्यांक नवीन कितें तरी दाखोवपाचें आसा आनी तुमकां नवीन कितें शिकपाचें आसा जाल्यार नक्की पेपराचेर तुमी अपडेट रावात, कला अकॅडमीच्या वेबसायटीचेर अपडेट रावात की ही नाटकाची स्पर्धा केन्ना जाता. आनी मुजरत गोंयचे सगळ्यांत बेस्ट जे ग्रुप्स आसा, नाटकाची संघटना आसा, त्यो तुमच्या खातीर बरी बरी नाटकां घेवन येता, बरे बरे एक्टर्स तुमकां थंय पळोवपाक मेळटा. सो नक्की येयात. समीक्षा, तुमी वेळ काडलो आनी उलयले आमचे कडेन, ते खातीर खऱ्यांनीच देव बरें करूं. आनी बेगींतल्या बेगीन तुजी सगळी फिल्मां आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय इतलेंच म्हणूंक सोदता. थँक्यू सचिन. देव बरें करूं तुकाय बी. पळयत रावात प्रुडंट.